जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर दुसरे फावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नानवस्त्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक पोरगोट कोर. जोनस उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवाक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सोरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर बावाट दवरलो. तांणी एक उपास पोरगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरीबांनी गणान आंग पांगुल्लें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या सिंहासनावेलो देंवलो आनी आपलीं आंगवस्त्रां काडून ताणें गणान आंग पांगुल्लें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनेवेंत ही फॉर्मावणी पोरगोट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गणान आंग पांगुचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपलीं नश्टी कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. काकलूतसारा देवा काकलूत करून दाखय. बो कोणवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सबाब. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं अड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. सबाब. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता खोंती बरीत काळीज. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सबाब. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगल्या काळजांत तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलूतसार. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांची उरपोज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनसाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनवेचे लोकांक जोनस एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोकेणीची राणी जोडटेचे दिसता हे पिणके बरोबर उठ्ठोली आनी हिचेर खास्तींचे फर्मोण मारतली.
कित्याक ती पृथ्वीची शिमेतावन सोलोमनाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सोलोमना परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोड्डेचे दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर खास्तींचे फर्मोण मारतलो. कित्याक जोनसाचो उपदेश आयकून ताणें प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनसा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. नियाळाक आदार. विचित्र मोग देवाचो, विचित्र रोचना देवाची मनशा पासत फावो केलेली. दीस तशीच रात, सुर्या, चोंद्रीम, नोकेत्रां, तशींच झाडां, फुळां, फळां, जनवारां, अंतराळ आनी दर्या, सगल्योच खुणा विचित्र ओगोणीत देव बापाचे. ओगोणीत विजमीत. आदल्या करारांत लोक खुणा सोदता आनी आधुनीक काळारूय तूं आनी हांव खुणा विजमितां सोदचे मनान हांगातूय धांव मारीत आसात. 2000 अदीक वर्सां फाटीं जेजूक ह्या संवसारांत धाडून देव बाप रोचणारान विचित्र विजमीत केलोलें आनी हेंच विजमीत दर एके पवित्र मिसाचे भेटेंत हाजीर जाता आनी जिवो जेजू रूप रूप आमच्या काळजांनी रीग घेता. हो जेजू आमच्यो गरजो पुऱ्यो करता, आमकां उपोत देण्यांनी भरता आनी माप मेजप नासतना आमी घेता. नियाळ केला काय हांवें आनी तुवें ह्या सगळ्या विजमितांचेर? आयच्या शुभ वर्तमानान स्पश्ट करता निनवेच्या लोकांक जोनस खुणा जालोलो. तसोच मनशाचो पूत म्हणल्यार जेजू आतांचे पिणकेक सोडवणदार जालो. आमी ह्या संवसारांत एकामेकाक राखूंक सांबाळुया आनी सेवे वरवीं विजमितां आनी मिलाग्र्यो उंबोवंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी विजमितां खुणा सोदचे बदलेक आसा त्या देण्या खातीर देव बापाक आर्गां दिवया.